Jesus has some hard words in today's gospel from the end of chapter 10 of Matthew. He says that his followers must not love anything or anyone more than him. He says that not because he is a jealous lover, but because we are made for union with him. And that union will also lead to a communion of saints, a reunion with all our loved ones in heaven. Hello, I'm Father James Kubicki, and I always find a book of daily reflections called Divine Intimacy helpful for understanding the Sunday scripture readings. Here's what today's reflection said. Jesus must be loved more than father or mother or children or self, more than life itself. This does not mean denying ourselves the love of family or neighbor. That would be absolutely contrary to the law of God. But it does mean never putting love for creatures ahead of our love for Christ. When circumstances bring us to crossroads in life, where it is either creatures or God, as Christians, we have to make a resolute choice, even if it imposes heavy sacrifices on our hearts. In fact, we really become capable of a greater love for our neighbor and for those close to us precisely when we have consecrated our whole heart to Christ. For only supernatural love can make us surmount all the barriers and reservations of selfishness. Now, another way of putting this is that when you love another person, you share that person's interests and desires and concerns. So if you love God totally, you will share his desires and concerns, and that includes his other children, our brothers and sisters, who are so important to him that he sent his only Son to suffer, die, and rise from the dead in order to save them. Clearly, love of God and love of neighbor go together. Famona stala
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकांय दिव. आनी माई मोगाचो येवकार ह्याचे मिसाचे भेटीन ह्याची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या वालेंतीन साल्दाना हाचे पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सिबल डिसिल्वा देवाक दिनवासून आपले बरे भलायके पासत ही मिसाची भेट भेटयता. तांच्या सगळ्यांचे बरे भलायके पासत मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात स्विजा परब, रेनिशा गामा, एलेक्स फेर्नांडीस, नविदाद फेर्नांडीस. देवान तांचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. ह्यार सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. भोव करून जीं कोण बरीं नात, जे दोतोर, नर्सी, हेल्थ वर्कर्स जे वावर करतात बरी भलायकी हाडचे पासत तांचे पासत मागुया. आमच्या सरकारा पासत मागुया. ह्या दिसांनी आमचो मर्मुगांव ODP हाची हियरिंग्स चालू आसात. तशेंच कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन हाचेय पब्लीक हियरिंगाची तयारी चालू आसा. तांचेर सगळ्यांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनीक देवाक मानता तसलो प्लॅन आमकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. कालच्या दिसा एडवोकेट आल्बिन वालीस हो आमचो भाव सोंपून गेला. ताका आनी ताच्या गोराब्याक आमच्या मागण्यांत दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, आमचो देव अजापांचो देव. जायत्यो वस्तू ज्यो आमी घडये केन्नाच रावना वो समजना तसल्यो देव आमचे सवे आनी ह्या संवसारान आमकां करून दाखयता. सगळीं अजापां जे आमचे सवे देवान केल्यान देवाक आर्गां दिवया. आनी देव घडये आनीकूय जायतीं अजापां आमच्या मुखार करून दाखयतलो आमच्या जिवितान आनी आमच्या गोराब्यान व आमच्या राज्यान. तें सगळें बरे भाशेन मानून घेवंक आमी तयार जावंक आमकां कृपा मागुया. आनी जायते पावटी देव आमकां दिता तें आमी मानून घेवंक फाटीं रावल्या. जायते पावटी आमी निबोर मनाची जाल्या. असले आमच्या चुकीच्या देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडाक चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच वार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. खोटेपणाच्या काळोखान आमकां बुडूंक दिवं नाका. बोगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां सदांच येशी कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. सारा 127 वर्सां जियेली. कानान देसांत किर्यात आर्बा व हेब्रोन गांवांत ती मेली आनी अब्राहम तिचें दूख करून रडलो. मोड्या सुरशिल्लो उठून अब्राहम हिटीटांच्या पुतां कोडे उलयलो. ताणें म्हणलें, हांव एक पोरको मनीस आनी तुमचें मोदें हांवें तिकाण केलां. म्हजे मेल्ले बायलेक व्हरून पुरूंक तुमचें मोदें एक पुरपाची सुवात म्हाका दियात. ह्या उपरांत कानानच्या देसांत
माकपेलाच्या शेतांत मामरे फुड्यान ताणें आपले बायलेक समाधींत निकिपिली. आतां अब्राहम वर्सांनी चेपोन चड म्हातारो जाल्लो आनी सगळे वाटेन देवान ताचेर आशिर्वाद घालो. आपल्या घरांत सोर्वां मोल्ल्या जाणट्या सेवकाक आपल्या सगळ्या आस्ते मालाच्या कारबाऱ्याक ताणें सांगलें, तुजो हात म्हज्या जांगला पोंदाक दवर. आतां हांव रावतां त्या कानानकाराक लोकाच्या दुवा मदली म्हज्या पुताक बायल विचून काडचो न्हय म्हूण सर्वेस्पराच्यान, सोर्गीच्या देवाच्यान आनी प्रितुमेच्या देवाच्यान तुवें सोपूत घेतलेलो म्हाका जाय. परतेंच जाल्यार म्हज्या देसांत आनी म्हज्याच घोराण्याशी वच आनी म्हज्या पुता इजाकाक एक बायल विंचून काड. सेवकान जबाब दिलो, घोडये ती बायल ह्या गांवांत म्हजे बरोबर येवंक कबूल ना जायत. तशें जाल्यार ज्या देसांतावन तूं आयलाय त्या देसांत तुज्या पुताक हांवें परतून व्हरचो. अब्राहमान म्हणलें, पळय, म्हज्या पुताक थंय केन्नाच व्हरूं नाका. सर्वेस्परान, सोर्गीच्या देवान आनी प्रितुमेच्या देवान म्हज्या बापायच्या देसांतलो आनी कुटुंबांतलो म्हाका भायर काडलो आनी हो देस म्हजे सोस्तीक दितलो म्हूण ताणें सोपूत घेतलो. आतां थंयसरली म्हज्या पुताक एक बायल तुवें विचून काडूंक. तो तुजे मुखार आपल्या दुताक धाडटलो आनी ती बायल तुजे बरोबर येवंक कबूल ना जाल्यार म्हज्या सोपुतांतलो तूं सुट्टलोय. कितेंय जावं म्हज्या पुताक मात थंय परतू व्हरूं नाका. इजाक नेगेबांत जियेतालो. एकदां तो लाहाय रोयची बांय आसा त्या अरण्यांत आयलो. सांजेच्या वेळार शेतांत भोंवडी मारतालो तेन्ना ताणें आपली नदर उबारली आनी उंटां येतात ती देखली. रेबेकान दोळे उबारून इजाकाक पळयलो. आपल्या उंटावेली तिणें उडकी मारली आनी सेवकाक विचारलें, शेतांतल्यान आमकां मेळूंक येता तो कोण? सेवकान जबाब दिलो, तो म्हजो धोनी. तेन्ना तिणें रुमालान आपलें तोंड धांपलें. सेवकान इजाकाक सगळी खबर सांगली आनी इजाकान रेबेकाक आपल्या तोंबूंत व्हेली आनी तिका आपली बायल करून घेतली आनी ताणें तिचो मोग केलो. आनी हे भाशेन आपले आवयच्या मरणांत ताका दूख भोगलोलें ताचे सुवातेर ताका बुजवण मेळ्ळी. देवाचे उतोरे. देवाचे मोड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराक दिन वासात तो कितलो बरो. परतून म्हणयात, सर्वेस्पराक दिन वासात तो कितलो बरो. सर्वेस्पराक दिन वासात तो कितलो बरो. ताचो माये मोग मीतमेर नासलोलो. सर्वेस्पराच्या बळीश कर्तृत्वांचें कोण वर्णन करीत? कोण ताची फावो तशी किर्ती गाजयत? जबाब, सर्वेस्पराक दिन वासात तो कितलो बरो. बऱ्या मार्गान चलतात आनी सारकें ते करतात ती सगळीं बागी. तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. जबाब, सर्वेस्पराक दिन वासात तो कितलो बरो. म्हजेशी ये, म्हाका आदार दी. तुवें विचून काडलोल्यांचें सूख म्हाकाय भोगूं दी. तुजे पोरजेच्या संतोशान म्हाकाय संतोश बरीत कर. तुज्या दायजाचे व्हडविकेंत म्हाकाय वांटो दी. जबाब, सर्वेस्पराक दिन वासात तो कितलो बरो. उद्गार. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
कश्टतोल्यानो तुमी भायर वायटतोल्यानो तुमी म्हजेशी येयात सगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. आनी थंयचो चलत वेतना जेजून मांडवीर बसुल्ल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सोबार दोंड वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिजेवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, दोंड वसूलदारां आनी वायटव्या सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरीं आशिल्ल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका, दया जाय. दुबाव विण सुगुण्यांक न्हय पूण ओगुण्यांक आपोवंक हांव आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्त. Our God is God of surprises. आमचो देव अजापांचो देव. आनी भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायते फावटी ही अजापां जी देव करता ती आमकां घडये समजनात. थोडे फावटी ती मानून घेवपाक अवघड लागता आनी थोडे फावटी आमच्या जिवाक बरें दिसता कित्याक देवान आमचें सगळें अशें केलें. आब्राम आनी सारा तांचो पूत इजाक, आनी आयच्या दिसाक आमी पळयता इजाकाच्या जिवितांत दोन तरेचीं अजापां. एक वाटेन ताची आवय सोंपली, तिका पुरली, जाल्यार दुसरे वाटेन ताका पोतीन आनीक एक वस्तरी ताच्या जिवितांत भितर सरली, रेबेका. आनी तिका विचून काडपाक व ती तिका मेळूंक देवाचेंच अजाप अशें म्हणूंक जाता. आनी देखूनच इजाक आपल्या उतरांनी म्हणटा, गॉड्स वेज आर नॉट माय वेज. देवाच्यो वाटो त्यो आमच्यो वाटो न्हय. जायते फावटी आमकां त्यो समजना. देवाच्यो वाटो वेगळ्यो वाटो. आयच्या शुभ वर्तमानान हाची समजणी आमच्यान घेवंक जाता. जेन्ना जेजू आपल्या आपोस्लांक विचून काडटालो, आमी घडये व्हड व्हड मनीस सोदतले, शिकलेले मनीस सोदतले, नामनेचे मनीस सोदतले, जांचेर आमच्यान खात्री दवरूंक जाता तसल्या मनशांक सोदतले. पूण जेजू जेन्ना आपल्या 12 आपोस्लांक विचून काडटा, ते 12 आपोस्ल जे आसा तांचें जिवीत आमी पळयत जाल्यार आठवेंशें दिसतलें, अजापशें दिसतलें. द चोजन म्हण एक बरीशी सिरीज आसा. तातूंत ह्या आपोस्लांचें 12 आपोस्लांचें जिवीत कशे भाशेन आनी तो तांकां कशे भाशेन विचून काडटा आनी कशे भाशेन तांचें जिवीत बदलता तें बरे भाशेन दाखयलां. तुमकां वेळ मेळटा जाल्यार पळयात द चोजन. मातीव केरीत भाशेन दुसरी शुभ वर्तमानां म्हणजे लुकास आनी मार्कू ताचे विशीं बरयता आसतना ताका नांव लेवी म्हण दितात. आनी तें लेवी नांव आसा तें मागीर मातीव म्हूण बदलतलें. मातीव म्हणल्यार देवाचें देणें, गिफ्ट फ्रॉम यावे. जाल्यार हो गिफ्ट हें देणें देवाचें जें आसा तें मातीव, जो दोंड वसूलदार आसलो. आनी दोंड वसूलदार म्हणल्यार हेरोद आंतिपास ह्या राजा पासत, म्हणजे हो रोमी सरकार जो आसा ताचे पासत तो वावर करतालो. कित्याक इज्रायेलान रोमकारांचें राज्य चलतालें. म्हणटच दोंड वसूलदार कसो जे टॅक्स तो कलेक्ट करतालो तो हेरोदा पासत,
रोमाच्या सम्राज्या पासत. आनी ह्या पासत जुदेव जावनूय जुदेव लोक ताका नाकारतालो वो ताचेर रागार जातालो. दे यूज टू हेट हिम. ताचेच बरोबर आनिकूय जायते दंड वसूलदार आसले. जाल्यार जेजू आपणाचें सदांचेंच आपल्या शिसां बरोबर गांवांत चलता भोंवता आसतना जेन्ना मातेवाशी पावलो, जंय मातेव मांडवीर बसलेलो, तेन्ना ताका आपयलो, कम फॉलो मी, ये म्हजे फाटल्यान ये. आनी मातेव सगळें सांडून ताचे फाटल्यान गेलो, प्रश्न विचारूंक ना. ताचे फाटल्यान गेलो तेन्ना ताणें आपल्या घरान ताका जेवणूय केलें. आनी तो जेवणाक बशिल्लो आसतना हे सगळे जांकां वायट स्वभावाचे मनीस म्हणटात, वो जुदेव लोक तांकां वायट स्वभावाचे म्हूण धरतालो, कित्याक ते रोमकारां पासत वावर करतात. लोकां कडले म्हणजे इज्रायलितांचे दंड घेतात आनी ह्या रोमाच्या सम्राज्या पासत तांकां दितात. असल्या मनशांक पातकी म्हणूय लेखताले आनी घडये लोकांक तांकां भायर उडयल्ले देखून तेय हे पातकी जिवीत जिवंक पावल्ले. थोडे जाय देखून, थोडे नाका देखून. थोड्यांचो घडी तो चॉयस न्हू. हे दोन वसूलदार आसले ते वायट जावपाक सोदिनासले. पूण लोक जेन्ना आपलोच लोक तांकां भायर येता, तांकां किकोन करता, तेन्ना एकूच सॅक्युरिटी ती म्हणल्यार रोमाच्या सम्राज्याचें काम करप आनी तांकां विस्वाशी रावप. जाल्यार असल्या मनशांक जेजू परतून हाडटा. म्हाका बोली न्हय, दया जाय. ही उतरां जेजूची. खेरीत भाशेन ही दया ह्या दोन वसूलदारां सवें जेजू दाखयता आसतना मातेवाक आपलो खेरीत आपोस्ल करता, जो मागीर शुभ वर्तमानूय बरयतलो. तर भाव भयणीनो, आमचे सवें देव असलीं जायतीं अजापां करता. थोडी पावटी घडी आमकां खबर ना देव कशे भशेन आपयता. थोडी पावटी आमकां खबर ना आनी देव आमचे पासत जायत्यो वस्तू आपुणूच करता, सगळी तयारी करता. जशें इजाका पासत ताची पोतीन रेबेका देवान तयार करून दवरली. तर सगळीं जी बरी देणी आमकां देवान दिल्ली आसात, देवाक आर्गां दिवया. ती देणी मानून घेवन आमचें जिवीत देवाक जाय ते भाशेन बदलुया. म्हाका बोली न्हय, दया जाय. जाल्यार ही दया देवाची आमी अणभवून दुसऱ्यांकूय बो करून, जांकां आमी पयस केल्यात, जांचो आमकां राग येता, जांकां आमच्यान मानून घेवंक जायना आनी खरेपणी घडये ते मनीस वायटान पडलेले आसात. ह्या दिसांनी आमी आमचे पॉलिटिशन्स आसात तांकां जायत्यो गाडयो घालता आसतले. आमकां ते मनीस बरे लागनात कसल्याय तरी कारणाक लागून, पूण तांचेय सवें ही दया दाखोवन तांचे पासत जेन्ना आमी मागता, तांकां बऱ्या मार्गार हाडपाक आमी प्रयत्न करता. पॉलिटिशन्सूच न्हय, सगळे हेर दुसरे जायते आसात. आमचे भोंवतणी जायतीं मनशां आसात. कोणूय तो मनीस जावं, तांकां मानून घेवंक आनी तांकां बऱ्या रस्त्यार हाडूंक आमचोय प्रयत्न जावंक जाय. जाल्यार हें देवाचें आपोवणें मानून घेवन ही पवित्र मिसाची भेट आमी भेटयता आसतना भाव भयणीनो, आमकांय जोणेकल्याक ही कृपा मागुया. आमी उक्त्या मनाची जावंक, देव आमकां दिता तें आमी घेवंक आनी ही अजापां जी देव आमचें सवें करता ताचे वरवीं आमी दुसऱ्यांकूय दया दाखयतलीं मनशां जावंक आमकां कृपा मागुया. Naka bulidana, sai pelya chi.
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कूड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारण मेळ्ळली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या स्वता भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभारताचो घोट परगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन दोरंदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाच्यो वाटो अजापांच्यो
देवाच्यो वाटो आमच्यो न्हय तर देवाच्यो वाटो आमच्या जिवितान मानून घेवन आमी सगळीं बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र आसा, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंक हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटो शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. दोन वसुलदारा घे खुशी जेवणाक पोसताय इष्टा गोतींका आळसा ओटाय जिवून घेताय पातक्याक सोदून
ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराचे उपकार आठय सगळ्या मनान काळजान आनी सोक्तीन ताच्या पवित्र नांवांची वाखाणणी कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं हे परी सदां तुका मोगान एकवटोन सासणांक तोखता तसलो फोड आमी काडूं हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आयज सांजे 7:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली, लायव्ह स्ट्रीम जातली पवित्र बोजवण. तातूंत आमी भाग घेवंक सगळ्यांनी प्रयत्न करचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.